आज आम्ही बाबाक एक फर्स्ट डोस दिला वॅक्सिनाचो, कोविडाचो फर्स्ट डोस दिला बाबाक आमी. आनी आमकां हांगा जशें आमकां कळ्ळें हांगा की हांगा वॅक्सीन दिता म्हणून, तशें हांवें सगळ्या आमच्या वॉर्डाचे जितले सिनियर सिटीजन सगळ्यांकूच हांवें रेकाद धाडली आनी सगळ्यांक पावयला मॅसेज. फाल्यांच्यान मे बी हांगा गर्दी जातली. आनी सेकेंड थींग हांव गव्हर्मेंटाचें खूब देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हांगा हांगा आमचे रविंद्र भवनान घालून आमकां खूब बरें जालां. कित्याक सांसवाळे, सडा, मुर्मुगांवच्या लोकांक सगळ्यांक बरें पडटा. हो एक बरो एक सेंटर कसो आसा. सो तेज्या खातीर तुमच्या माध्यमासून हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां गव्हर्मेंटाक. हांगा आमकां सिनियर सिटीजनाक गव्हर्मेंटान बरी वेवस्था केल्या. आमकां हांगा खंय वचपाची गरज ना, पयशे ना, फुकट भितर. आनी हांगा ते लोकांचें बरें कॉपरेशन तांच्यां बरें दिलां. स्टाफ बरे आसता, डॉक्टर बरे आसता, नर्सी बी सगळें बरें आसा, व्हेरी कॉपरेटीव. आमकां बरें करून दिलां, बरें वेवस्थीत बसयलां. आतां अर्द वर आमकां बसपाक सांगल्या. गव्हर्मेंटान ही फेसिलिटी दिल्ल्यान हांव सांगूंक सोदतां की सगळे लोकांक तांचे हो हे फेसिलिटीचो लाभ घेवचो. वॅक्सिनेशन जाल्ल्यान आमकां बरें जालां. आनी लोकांक हांगा थंय जावची गरज ना. आमकां आतां चिकले वच, हांगा वच, थंय वच, ते आमचे तो आमकां आतां त्रास ना.